हाय एवरीवन, वेलकम बॅक टू अनदर न्यू व्हिडिओ. सगळी कशी आहे तुम्ही आणि हांवूय बी बरो. सो हांव आतां शॉपिंग एरिया येयलो हा चोय हिंगा हे प्लेस ही आल्ड्राय म्हणटाय आनी हिंगा आतां तुमकां हांव दाखयता एक्सप्लोर करून केश कितें आहा तें सगळें. सो ही चोय हिंग न्ही फर्स्ट थिंग ही आख्खी कंप्लीट शॉपिंग एरिया फूल आनी हिंगा हा लुलू हायपर मार्केट. चोय लुलू हा, मागीर हिंगा हा ड्रीम मॉल हा, मागीर थिंग हा ग्रँड हायपर. आणि आता फर्स्ट या तें लुलू हायपर हितून या लुलून आनी ते वटेन हा फ्रायडे मार्केट हे थिंगा. सो तें बी एक्सप्लोर करुया. सो चलया. आनी ही सगळी पार्किंग एरिया हिंगा आनी हे थिंगा लुलू एंट्रन्स हो चोय. सो आयज हें आज डे जावन हा सॅटर्डे, सो हिंग फूल क्रावड आहा चोय. सो टायम न्ही आतां सो जालो हय हिंगा कुयटा आनी हांव लेटू भायर सरलोलो. सो चलया लुलून भितर. हो तेजो एंट्रन्स आनी हिंगा हा मालाबार गोल्ड हेंचोय. सो हिंग लुलू न्ही ऑफर चलता आनी दाखयता तुमकां चोय. सो हिंग हें न्ही वेल्डिंग मशीन हिंग जाय जाल्यार वेट बी काडपा जाता. हेचो हिंग कॉइन घालपाचो आनी हिंग वेट काडपाचो. आनी हें कॉफी मशीन आनी हें जावन ऑरेंज ज्युसा मशीन चोय. सो हिंग पयशे घालपाचे आनी तुका हिंग ज्यूस येता हिंग ऑरेंज ज्यूस जाय चोय. सो हिंग कप हा हिंग ज्यूस मेळटा चोय. सो हिंगा कॉफी मशीन चोय. सो हें चोय हिंगा एंट्रन्स हा आनी हिंग न्ही चोय केक काट केल्या चोय. हिंग केक व्हडली केक काट केली ती हिंगा ते केकी पीस घालताय चोयले आनी सगळ्यांक दिताय. सो हिंग जायते लोक हा चोय चोयले भशेन. सो हें न्ही सगळें क्रिसमसा सेलेब्रेशन लायक सिजनाचें आख्खें. सो फाटल्यान थिंग बोर्ड बी घायलो हा चोय चोयले. Fantastic. Did you all receive the brown cream? Raise your hand. Brown cream? All right. Did you receive the three flavors inside? Decorative flavors? Everyone received everything. Did you all receive? सो आतां हांव वयर वयता आनी हिंग चोय सगळो हो फूल सेटअप ते भशेन चोय वयर पावलो आनी हिंग न्ही जायतें क्रिसमसा डेकोरेशन येयलो आहा. चोय हें जावन आहा 390 फिल्साचें चोय हे भशेन सगळें आतां लेटेस्ट येयलो आहा. हें चोय हिंगसान स्टार्ट चोय हिंग पासून आहा चोय हे बॉल्स चोय बरें क्वॉलिटी मेड इन चायना. सो हिंगा हें हाय लायक हें सगळें डेकोरेशन एक्चुली आख्खें. ही कॅप्स बी आहाय चोय. सो लायटींग आनी कितें चोय क्रिसमस ट्री आहा ती प्रायस आहा तो चोय 8 KD 900 मागीर 10 KD आनी 14 KD. सो क्रिसमस ट्री चोय भशें आहा चोय हिंगा. ही आहा ती 26 KD चोयली. सो हिंगसा नाय चोय हे धाकटे पासून नाय धाकटे व्हडले आनी हिंगा आहा धाकटो क्रिसमस फादर. सो तेजे ड्रेस बी सगळो चोय घायलो आहा क्रिसमसा ड्रेस. सो हिंगा आनी क्रिसमसा डेकोरेशन हेजेर 70% ऑफ आहा चोय हॅट्स क्रिसमसाची चोयले. इवन इट्स हिंगा क्रिसमसा बेल 690 फिल्स क्रिसमस बेल्स डिफरंट मोठे आहे बारीक आहे. मग थिंगा हेचो आनी कॅप्स आहे हेचे हे बरें दिसता न्ही चोवपा काय बरें चोय ब्लू सिल्वर आनी हिंगा हे स्टार आहा चोय स्टार जाली सकल्यासान चोय आनी बॉल्स. आनी हो सेक्शन आहा तो भुरग्यांक गेलो स्टेशनरी चोय फाटल्यान स्टेशनरी आहा. हिंगा टिफीन बॉक्स आहे मागीर हिंगाच एक कंपस बॉक्स वॉटर बॉटल्स ते वटे फाटल्यान बुक्स
पेन पेन्सिल रबर थिंगा तेवटी आणि हिंगाच आहे ही आख्खी स्टेशनरीच आहे 950 फिल्स ही पेना आणि बुक्स कलर हिंग तेसो व्हायचे सगळे आणि हेजेर न्ही ऑफर हा हिंग ऑफर मारलो हा आणि हिंगा अम्ब्रेला बी तेसले बुकां हे बी बुक आणि ते वटेन शूज बी आहे ते वटी हाय सगळे आणि वॉटर बॉटल्स बरें दिसता न्ही डिफरंट टायप्स वॉटर बॉटल एक वॉटर बॉटल हा ती 4.500 फिल्स हो जो लुलू मार्केट हा न्ही हायपर मार्केट तितून सगळें अवेलेबल हा आख्खे वस्तू मेळटा इलेक्ट्रॉनिक्स मागीर ग्रॉसरी आनी सगळे भाशेचे आयटम्स हिंगा अवेलेबल मेळटा तुका सो हिंगा आतां हांव इलेक्ट्रॉनिक्सान हां हो इलेक्ट्रॉनिक स्टोर आनी हिंगा हा एअर फ्रायर चले अशें हो सगळो इलेक्ट्रॉनीक आख्खो आनी आतां न्ही तेंच्यांनी एक्सटेंड केला हो वाडयलो हा सो पयलीं हितू व्हडलो नासलेलो पूण आतां वाडयलो हा सगळो इलेक्ट्रॉनीक आख्खो स्टोर आनी प्रायस बी सगळें मारलो हाचे कितें आहे ते प्रायस सो हे हिटर आनी हिंगचो मोबायल हें आहा हेचे रेडमी नोट 14 हिंगा तुमकां दाखयच हिंगा सगळे हिंग प्रायस बी घायलो आहा हेचे आनी हे एक्के सेल चले हे सगळे आतां लेटेस्ट न्यू येयले ते आनी हेचो शॉमी टॅब हा टॅब चले सो हिंग सगळे मोबायला हें आहा आख्खे आनी हिंगा आतां हे हॉनराचे आख्खे येस आयफोन आनी आतां हांव LED TVs तेच सेक्शनान येयलो आहा हिंगा हेचो हिंगा सगळे फाटल्यान TV आहे आनी TV सो हेज प्रायस जावन आहा 109 KD चली 4K आनी जायत भाशेन हाय केसो जाय तो ब्रँड मेळटा LG सॅमसंग हायन्स आनी आख्खे TVचे सेक्शन फूल चले फूल थिंग्सान आहा चोय सो तुमगे कितें आहा तें म्हाका कमेंट करून सांगाय ओके आनी आतां विंटर पडला आनी क्वीट सो जायत भाशेन ब्लँकेट्स येयले चोय हे सगळे प्रायस ब्लँकेटा बी आनी हिंग सगळी ब्लँकेट्स बेडशीट्स पिलो कवर बी आहाय हे वटेनूय आहा हिंगा आनी हिंग मॅट्रसीस बी सगळे मॅट्रस मागीर ते वटेन फर्निचर हें आहा हेचें आनी हिंगचो हे ब्लँकेट्स 2 KD 950 ह्या प्रायस सो हिंगा ऑफरूय हा जाय तो सो जायत भाशेन हेचयले सो ही क्वॉलिटी हेची बरी येता थंय सॉफ्ट आहा बरो सॉफ्ट आहा आनी हाचो हिंगा सेटअप केला हिंग विंटरा आख्खो सेटअप केला फूल हिंगचें अशें करून विंटरा हें खायलां आख्खें सो आतां हांव वयता सकयले सेक्शनान या हांव आतां सकयले सेक्शनान येयला आनी हिंगा ग्रॉसरी आयटम मेळटाय सगळे सो हेचे हिंगा हेचे पायनॅपल आनी पायनॅपला प्रायस 1 KD 995 सो हे पायनॅपल हे केनियाचे हेचे थिंग मारलो आहे केनिया मागीर हे वॉटरमेलन आहे इंडियाचे हेचे दोन भाशेचे आख्खो फ्रूट मेळटा आनी हे भशेन पॅकींग बी केला आसता सो सगळे बरें आसता एप्पल पासून हेचे गवा मागीर स्वीट मेलन हे ओमान हे ते
मेलन आहे तिची. सो सगळो सेक्शन आहा तो फ्रूट एंड वेजिटेबल हिंगा अक्को. आनी हिंगा हेचे ऑरेंजीस हेचे हे मार्टिन हे टर्कीचे हेचे हे टर्किश चले. सो सगळे गांवचे हिंगा हे मेळटा. हे ऑरेंजीस आहाय ते ऑस्ट्रेलिया, मागीर हिंगा सिरिया आनी थिंगा ते इजिप्ट. सो हे तिनूय एक एक कंट्रीचे आहे. तेच भाशेन हिंगा एप्पलूय एप्पल पासूनचे सगळे भाशेन घायलो हेचे. आनी हिंगा मागीर बॅग घेवपाचें आनी हिंगा पोतयें घालपाचें. हिंगा बॅग हेचे येता. सो सगळे अशें करून बॅग लायलो आहा हेचे आख्खे. सो ते वटेन प्लांट्सूय मेळटाय थिंगा. आनी हिंगा बेकरी आयटम्स हेचे हिंगा सगळे बेकरी आयटम्स मेळटाय. आनी तेंगेली बेकरी लुलू गेली बेकरी. सो हे मफिन्स आहे हेचे हे फ्रूट मफिन्स आनी हेजो प्रायस 990 मफिनाचो. सो हिंगा केक्स आहायचे. केक्स बर्थडे केक्स सगळे भाशेन मेळटाय. क्रिसमस केक्स आनी चोय एक केकी प्रायस जो चोय 5.990 केकी प्रायस चले. हे भाशेन हिंगा बेकरी आख्खी. आनी आतां मुखार या चोवपा हेचे हे क्रॉसंट्स चोय हेजो प्रायस जावन 890 हिंगा. आनी हांव आनी मुगे फ्रेंड येयलो आहा. सो तो दुसरे वाटी आहा आनी हांव हे वाटी आहा. सो हांव आतां हांगा सेकंड टायम येयला. सो हें सगळें एक्सप्लोर करून दाखयता तुमकां कितें आहा तें. हिंगा जे प्रायस आहाय केश को कितें आहा तें लुलू हायपर मार्केट. आनी हेचो हिंगा डोनट्स हे 1 KD 690. सो हेश खूब पासून हाय जाय तेसो मेळटाय. केक्स चले बरोबर केक्स आहाय पेस्ट्रीज आहाय आनी सगळे पॅक करून दवरला हिंगा. हिंगाय आहा हे लायक ज्यूस टायप आहे. आनी हिंगा केकी आहाय चोय सीजन्स ग्रीटिंग ओके क्रिसमस आहे. सगळे भाशेन येयलो आहाय चोय चले. आनी चोय टोस्ट जाल्यार टोस्ट आहे चोय. कोकोनट मॅक्रॉन्स हे सगळे टोस्ट आहे. ओके टोस्ट व्हाईट ओट्स. आनी ही आख्खी हिंगा पिझ्झा पॅटीस पफ्स सगळे हेवटे मेळटा हेचे आख्खे. पिझ्झा वेजिटेबल पिझ्झा मिडियम 395 आनी जाय तेसो आहा हिंगा आख्खे कावंटरान. इवन हिंगा डोनट्स हेचे डोनट्स पासून आहाय. ओके सो आनी हेचे ब्रेडा प्रायस आहा तो 300 फील्स. हे क्विट बेकरी ब्रेड हेचे. सो ब्रेडा प्रायस जालो. आनी सो एक कबूस हेचो एक कबूस. सो सकाळी न्ही चाय आमी असो खाता एक कबूस. हे 50 फील्स 5 पीस येता हितून. सो हे जावन व्हेरी फेमस. आनी हेका न्ही ऑलमोस्ट 40 to 45 इयर्स जाली. प्रायस सेम आहा केन्ना प्रायस चेंज जावपा ना एकूय. सो सगळे घरांनी हेचो कबूस म्हळ्यार फेवरेट स्विटाचे. लास्ट टायम हांवें गोंया पासून घेवन येयलोलो. आनी कबूस जायत भाशेन मेळटा हेजे. जे ही वुडन म्हणून बेकरी आहाय हेजेय मेळटा हेजे. आनी क्विट न्ही पेप्सी तेजो प्रायस जावन आहा
200 फिल्स. व्हडले धाकटे पेप्सी 7 अप. 7 अपाचो प्रायस सेम आहा 200 फिल्स. 7 अप मिरिंडा. आणि हिंगा आहे सगळे काउंटर. हे वाटेन कॅश काउंटर आहे सगळे. हिंगाचो हे चिकना सेक्शन हा. हे चिकन आणि तोचे प्रायस हा 1 kg 250. सो चिकन ही डिफरंट आहे. याचं हिंग सारखी बारीक हिचं ही बारीक आहे. ही मासं बारीक आहे. ही मोठी आहे. ही मासं मोठेली थिंग मोठी आहे. सो हिंग चिकन आखे आहे आणि त्याचे प्राईस बी आहे डिफरंट प्राईस आहे. सो याचे बाकी कितें फ्रेंच फ्रायज बी जाय जाल्यार चिकन हें बी एवटे मेळटाचे. क्रिस्पी चिकन फिलेट आणि तेगे प्रायस आहे. प्रायस घ्यायलो हय. कारण हे न्ही रेडीमेड समोसा हे मेळटाय पेस्ट्री पफ्स लायक समोसा हे बी पट्टी अशें समोसा कोत्ताय ते बी. सो हें सगळें चिकना बी सेक्शन हिंगा ओके. आनी एक काउंटर हिंग चेडूं बी आसताय सेल्सा. हेचो हे परोटा 850. आनी जायत भाशेन परोटा मेळटा हेचे. हिंगा आहे परोटा. हिंगा हेचो हिंगा एग्स आहे आणि हे एग्सा प्रायस 1 kg 390. सो ही ट्रे ती आणि दुसरे आहे हिंगा दुसरे एग्स मेळटाय. ग्रीन हितून आहे. सो हे सगळे एग्सा हे आनी हिंगा ऑफर लागलो हा. हे एग्स न्हय टर्कीचे आहे 1 kg 390. चले आणि हेचो एग्स केसो आहे ते ब्राऊन कलरापासून आहे. सगळे एग्स दुधा प्रायस याचा दुधा सेक्शनान येयलाचोय. आणि हिंगा प्रायस ही नादा कंपनी आणि हेजे 600 हे दुधाचे. तेश करून सगळा व्हडले धाकटे आहे आणि हिंगा सगळे दुधा हायचोय. आणि हेचो हिंगा हाचोय हे सावदी कडेन सावदी. सो हेजे 1 kg 100 फिल्स हेजे. आणि हिंगा आख्खे डेरी आहे हाचे आख्खे ज्यूस लायक आनी हे स्टारबक्स आहे. मागीर हिंगाय दुदा हे आहाय. आनी हेवटे योगट बी मेळटा योगट. सो योगट न्ही सो हिंगा व्हडले धाकटे आहे. आनी हेचोय हे बी हितून न्ही 6 पीस येताय एक हितून. फ्रेश योगट आणि ही जी रेट आहा ती हेचोय 700 फिल्स आहा. सो हेचोय हे सगळे योगट आहे जालें ओके. लेबान बी ते वटेन मेळटा आख्खे फूल. हांव फीश एरियान येयलो आहा आनी हिंगा हांव तुमकां थंय नुस्तें दाखयता. ही सगळी आख्खी फीश एरिया. मीट चिकन बी तसो आयटम मेळटाय. आनी फर्स्ट हिंगा कुल्ली आहाय क्रॅप्स आणि हे सावदीचे हेचोय 1 kg 390. चे माणके पासून आहे. आनी हेचो दाखयता तुमकां. हिंग ते वेट बी करून दिताय. बाकी पॅकिंग सगळें हिंग कोत्ताय ते. नुस्तें जायत भशेन आहा. हे बांगडे ते 1 kg 290. सो ते भितर क्लिनींग बी सगळें कोत्ताय. सगळें नुस्तें हें ओके नुस्तें काउंटर. चले कितू सारकें फ्रेश आहा. हें सावदी हें इराण हिंग कुयटा आहा. आनी हेचो थिंग आहा ते इंडिया आहा हेचें. सो जायत कंट्री नुस्तें येता हिंगा. इवन टर्कीसान पासून येताच टर्की. हें पाकिस्तान हिंगा पाकिस्ताना. सो मिक्स आहा. मोस्टली सावदी इराण बी चड आहा. हे भशेन हो हिंगा एरिया ही. आनी हिंगा सगळें काट बी केलो हेचें आख्खें. नुस्तें रेडीमेड जाल्यार रेडीमेडूय मेळटा. अशें करून बांगडे बी अशें करूनय मेळटा हेचें. काट बी करून सगळें 420 2 पीस. हें जाल्यार हें मेळटा हिंग मसालो बी लायलो आसता नुस्त्याक. सो अशें करून चले. आनी हितींग फ्रेश सामकें काउंटर आहाय जो आमगे इंडियन स्नॅक्स
चोय चिकन चिकन मागीर हिंगा समोसा फ्रेंच फ्रायज हिंग तेसो चोय समोसा बी सगळे मागीर हिंग न्ही बिरयाणी बी तेसो मेळटा थिंगा बिरयाणी बी आख्खे चोय हे कावंटर तेसो आख्खे चिकन बिरयाणी फ्राय रायस चोय आनी हिंग न्ही आमगे इंडियन वस्तू सगळी मेळटाय स्पायसीस पिकल मागीर स्नॅक्स इंडियन रोप जाल्यार रोपू मेळटा आनी कितें जाल्यार सगळे भशेन आयटम मेळटा हिंगा एवेलेबल आसताय जेदो तुमी कुयट येताय तुमकां तर कसले इंडिया आयटम जाल्यार हे मॉल फेमस आहा मागीर ग्रँड मॉल आहा आनी जायत कडेन आयटम मेळटाय सिटीनूय मेळटाय सगळे कडेन मेळटा इंडियन आयटम पूण स्पेशली तुमकां लुलून बी येवपाक जाल्यार लुलून येवपाचें हें आलराय पडटा सो आतां मुखार या मुखार दाखय तुमकां हेचो हिंग न्ही हे कॅज्यू आनी कॅज्यू नट्साचेर अशें हिंग ऑफर आहा 2 KD 295 म्हणजे मीन्स लायक लेस प्रायस आहा हे वॉलनट फ्रॉम USA आनी 3 दिनार 4 दिनार हिंग सगळे क्रिसमसा स्वीट्स येयलो आहा चोय आख्खे आख्खे क्रिसमसा स्वीट्स हे ड्राय फ्रुट्स आख्खे लायक टर्की बी आहा हिंगा सो तेश करून हेवटेनूय आहा आख्खे क्रिसमसा स्वीट्स सो चॉकलेटीचेर बी ऑफर आख्खो ऑफर घायलो आहा कॅडबरीचेर ही कॅडबरी आहा ती 3 KD 990 हेचो नहीं मैं तो ऐसे कैडबरी मिल्क आनी हिंग आहा रोस्ट्री सगळे हे बी दिताय आख्खे स्पायसीस बी हिंगा मेळटाय आख्खे चोय हे हाजू डेट्स हे USA चोय पॅक जायते भशेन आहाय व्हडले धाकटे आहाय बारीक आहाय मोठे आहाय मागीर बी बिस्किट्स आहाय तेजेरूय ऑफर आहा चोय बिस्किट्स लायक व्हडली पॅक्स बिस्किटीची सो इंडियन क्रावड जायतो हिंगा आख्खो फूल इंडियन क्रावड आहा आनी हिंग ह्यो भशेन आहा चोय हिंग सगळे चॉकलेट्स बी मेळटा हिंग किलान मेळटा की आनी हिंग हिंग न्ही तेंगे लुलुके बँक आहा पयशे घालतलो हिंगा घालपाक मेळटाय सो हिंग तेंगे एक्सचेंज आहा आनी हे वटेन फाटल्यान न्ही मालाबाराक स्टोर आहा गोल्डा स्टोर आहा आनी हिंग जायते स्टोर आहाय गोल्डाचे मुखार पासून हेचो हे वटेन आख्खे स्टोर आहाय भितरल्या वटेन तुमकां वॉच आनी सगळे ते वटेन मेळटा भितरल्यान आनी हो मालाबाराक हे आनी हे लुलू एक्सचेंज सो ही सगळी लुलू एक्सचेंज तुमगे जालें सगळें शॉपिंग बी करून हांवें थोडें घेयलाचें सामान आनी हिंगा आनीक जायते शॉपिंग स्टोर आहाय हे लायनीन ते आमी मागीर नेक्स्ट टायम एक्सप्लोर करुया हेचो हिंग ग्रँड हायपर आहा मागीर हिंग रेस्टोरंट आहा टॉम एंड जेरी आनी तेच भशेन हिंगासर ड्रीम मॉल आहा जायते आनी उरलो आहाय चोय सो तुमच्यांनी केन्ना हिंगा विजीट करपाक जाय हे आहाय ते मार्केट सगळे लायनीन आहाय चोय आख्खे आनी चॅनलार तर न्यू आहाय चॅनल सबस्क्रायब करा शेअर करा लायक करा मेळया आमी नेक्स्ट व्लॉगार आनी जेदो ना तुमी कुयटा न्यू येताय जाल्यार सिवील आय डी व्हेरी इम्पॉर्टंट कित्याक हिंगा पुलिसां सगळें चॅकींग चलयता ओके सो बाय बाय फ्रेंड्स सी यू टेक केअर